दिसाची सुरवातेक सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. हे 24 सोदता तुका पान 12 A24 page 12. Sokoshari sotaduka, uskya godin sotaduka, usha mora sotaduka, sogle koden sotaduka, visavadoru dedana, karzable udasota. Aşa visa cizur buzur Tuka donya debe doida Sokoshari sota tuka Uskya godit sota tuka Usha bora sota tuka Sogle kore sota tuka Duka bolida satena, moche vindos sus casota, agodola vide coche, Korea cerus peñonoche, Sokoshari sota duka, Uskya godin sota duka, Usha moran sota duka, sogle koden sota duka. बापाचे आणि बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जोरी संवसारांत जायते बरे वस्तू तोरूय सोर भोंवती कालोख दूख आनी निराशीपण मनशाची पाट सोडिना ते आमी पळयता. ह्या पासत आज साद्या कालाच्या दुसऱ्या आयताराचो सेवादोर आमा क्रिस्तांवच्या पाटलावदारांक कोश्टवलेल्याच्या उस्क्यान बोल्लोली पवित्र सभा जावन उलो दिता. हेच मनान दवरून आयज आमी वचात निराशी जाल्ल्यांक बरवेशाची यात्रेकारां जायात ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमी आमची जबाबदारी वळखून घेवन दुसऱ्यांचो हुस्को दवरची गरज. हें आमचें मिसांव जबाबदारेन शार्ती पावोवंक देवाची कृपा मागून भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. भयणी भावांनो, हे मीस आमी तुमचे पासत भेटी जावन सगळ्या काळगांवच्या फिलगोजकारां पासत भोव करून आज नियाळटां आमी जेजू काना गांवांत लोगणा वसऱ्यांत हाजीर आसलो आनी ताणें उदकाचो सोरो केलो. ताची पयली मिलाद काना गांवांत केली. आज मागुया जायत्या आमच्या कुटुंबांनी जायत्या आमच्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या जिवितांत सोरो उणें आसा. सोरो कालतिकायेचो, सोरो भोटसण्याचो, सोरो समजिकायेचो, सोरो शेवस्कायेचो. देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमचे सगळे कुटुंबां पासत मागुया आयज मारियान काब्राल आपलो वाडदीस समरुमता, फाबिया दे आल्मेida आपलो वाडदीस समरुमता आनी लग्नाचो आपलो वर्शीक दीस पाळटात थॉमस आनी मर्सी फेर्नांडीस. तांचे पासत तशेंच आज आमचे इगोर्जेंत लग्न आसा फाबियो आनी सेरेना तांचे पासत आनी फाटल्या सातोड्यांत जायतीं लग्नां जाल्यांत आमचे इगोर्जेंत.
या सगळ्या बसत यांनी सांग मागूया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा तुमकां बावडर सांगा almost सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करून सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sobiaka kuko, sobiaka kuko, Prisaka kuko, Prisaka kuko, sobiaka kuko, sobiaka kuko. Moi Madeva, Unsoni, Anishandi Dachaisha Sosari. Moi Madeva, Unsoni, Anishandi Dachaisha Sosari. Sorve Sora Deva, Sorvi Sharaya, Sorbodveda Deva. Ami duka namaskar kortao, Ami duka adivasao, Tuja dorvoi babaso, Ami duka vakanta, Moi Madeva, Unsorgi, Anishanti Dachaisha Sosari. Moi Madeva, Unsorgi, Anishanti Dachaisha Sosari. Somia Jesu Christa, Babacha et Yatsura. Somia Deva, Deva Chishere, Tu Sosarate Bakatai, Amchi Kakuko, Tu Babacha Muzia Kosan, Amche Magne Hai Kurke, Moi Madeva, Unsorgi, Anishati Dachaisha Sosari. Moi Madeva, Unsorgi, Anishati Dachaisha Sosari. Vibrat miasagati, Deus babache moi min Jesu Christa, et nosso bovi, et nosso ismor, et nosso bor mesmor, et nosso bovi, et nosso ismor, et nosso bor mesmor. Moi Madeva, Unsorgi, Anishati Dachaisha Sosari. Moi Madeva, Unsorgi, Anishati Dachaisha Sosari. Amen. प्रार्थूया.
आमची एक एकल्याची मागणी, आमची इंटेन्शनां, आमची आवडे गरजो बापाक उबारुया. सोर पदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची मागणी दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार, आमच्या गोराब्यांनी आनी आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान तुजी शांती आनी सोंसणीकाय आमकां फाव जाय शिकोव. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. फात्या पोरी सियोनाचे प्रमाणीकपण, पोरजोडल्या बोगोर आनी पोरजोडीत दिवटे पोरी जेरुजाल्याचे तारण पेटले शिवाय सियोना विशीं हांव ओगो रावचो ना. आनी जेरुजाल्या खातीर हांव थार घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुज्या प्रमाणीकपण पळयतली. सगळे राजा तुजी मोहिमा देखतले आनी तुका एका नव्या नांवान उलो करतली. हें नांव सर्वेस्पर आपुणूच तुका दितलो. सर्वेस्पराच्या हातान तूं जातलो वर्जलाचो मुकुट. तुज्या देवाच्या हातान म्हाका मोहिमेचो रायकाल मुकुट. सदांकाळ सोडलेल्या ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची ना आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची ना. पूण तुका म्हजो संतोश आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो अशें म्हणून पाचारतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे खातीर संतोश बरीच जाता आनी तुज्या देशाक पोती मेळटलो. जसो एक तरणाटो एके आंकवार चेडवा लागीं लग्न जाता, तसोच तुजो रोजनार तुजे लागीं लग्न जातलो. आनी जसो एक न्हवरो आपले व्हंकले विशीं मुरगोडटा, तसोच तुजो देव तुजे विशीं मुरगोडटलो. देवाचे उतोरें. देवाचे उतराक आमचो जाबा. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजया. हे स्रोत आमी हे पुरी गावया. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजया. अनेक वाडी गाऊया. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजया. नवे गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोद गितां गायात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजया. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना गोडात. ओड काडात नांव देवाचे, बोरगोडात तारण ताचे. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजया. परजा परजानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये
पवित्राचें मंदीर सोम्याक थंय नमान करात. पिरितुमेचेर देसानो ताचे मुखार कडकडात. जबाब Tace voi vicitabo, nostramo de Gazuya. भागिवंत पावलून गोरीतकारांक बरयलें पयले चिटी वेले वाचो. बाबा भयण्यानो, वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मा. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याचो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळी कामां पूण सगल्यो सोवे पूण सगळे सोवे सगळे करता तो देव एकूच. सगल्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक भाशे आत्मो दितलो दिसपी पडटा. तो आत्मो एकल्याक देवाचे उतर जाणवायेन परगडचे देणे दिता. तोच आत्मो कोणाक भावार्थेचे देणे दिता. तोच आत्मो कोणाक पिडेवंतांक बरें करचे देणे दिता. एकल्याक अचऱ्या करीची पदवी, दुसऱ्याक देवाचो संदेश दिवचे देणे, आनी कोणाक बरे आत्म्याचे आनी वायट आत्म्याचे कामां आनी सूचना मदें अंतर ओळखूंक गिन्यान दिता. आनी कोणाक विचित्र भाशो उलोवचे देणे, आनी कोणाक तांचो अर्थ दिवचे देणे. हे सगोत एकलो आनी तोच आत्मो करता. म्हणजे तो आपल्या खुशे पोरमणे जण एकल्याक देणे वाडटा. देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार. उद्गारा. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B11 पान 28, B11 पेज 28 आमी पयलो श्लोक गावचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिलेयाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना ताच्या आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, हुस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हळें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय सुदैवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कडशे उदक जातालें. जेजून तांकां म्हळें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतसर भरलीं. तांणी तांकां सांगलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नोकरो आसलो. देखून उदक काडलेलें ते चाकर 5 जाणां आसले.
देखून कारभारान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतूच हलको तो वांटतात पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. ते उपरांत आपल्या आवयक भाव भयणांक आनी शिसांक सांगाताक घेवन तो कफारनाहूम गेलो पूण ती चडशीं दीस थंय रावली ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, साद्या काळाचो हो दुसरो आयतार आनी दुसऱ्या आयताराक आयज पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार जेजूची पयली मिलाग काना गांवांत लोगणा वसऱ्यान केल्ली दिता. आज धाकटो नियाळ करुया, एक धांवती नदर भोंवडाया आमच्या गोंयांत आनी ताळगांव लोगणा विशीं. तेंच्यांनी कितलींच काजारां न्हय, तुमी कितलींच काजारांक गेल्यात तांणी सारकी तोखल्यान जातली. क्रिसमस एंड न्यू इयर वॉज फूल ऑफ वेडिंग्स. फाटल्या आयताराक सावन आज पर्यंत दोन काजारां म्हाका. संडे 2, मंडे, ट्युजडे, वेनिसडे, वाजवाजाच्या फेस्ता दिसा 2, काल आज 2, जायतीं काजारां. आनी तुमी आमी तरी मिस करूं येता. तुमी हॉलांत म्हूण वयतात, म्हणजे हॉलांत केन्ना कोमेस जातलें, केन्ना जेवण पडटलें, सायबा पाव जेवण पडल्यार व्हडली आमची आयच्या काजारांची. इतलेंच न्हय, ताळीगांव 3 जातात काजारां. रोस म्हूण जाता तें एक काजारूच कहें आनी कांतार करूंक म्हूण मनीस येतात, बँड येता, एक काजारूच कहें. तितलो दीस जेवण सगलें. मागीर डे प्रॉपर डे काजार आनी ते उपरांत मागीर पोत्तोणें 1.5 म्हयनो 5 म्हयने कितें म्हणटा जावन आमी पोत्तोणें म्हणटा. म्हणटच न्हवरो व्हंकलेगेर येता, तेतूच आनीक जेवण. कितलीं 3 जेवणां जाय आनी कितलो देस्पेज. काजाराच्या हॉलांत सोरो व्हांवता. आतां जायते भाशेचो सोरो आहा. बियर आसा, विस्की आहा, मॉकटेल, कॉकटेल आनी कितें, वोडका, राम, वॉट एवर यू वॉन्ट एट युअर हार्ट्स डिजायर. दोग मनीस काजाराक गेल्ले आनी काजार काबार जाता तसूय एकामेकाक पावोवपाकूच उरले. तो तेका पावयता, तो तेका पावयता. दीस जालो, उजवाड जालो, पावयताले ते सगळे पिवन टायट जाले. भाव म्हणिनो, आज धाकटो नियाळ करुया आमी. पयले सुवातेर आमचो रोस तो आतां सारको शिमे भायर पावला. Which is nothing to do with Catholic, nothing to do with our customs, nothing to do with our traditions. आमी केलां तें. घोळ्ळां मागीर तांतयां मारप, कोण शेण घालता, कोण आनी कितें करता, कोण दूद ओतयता. कोणाचे देड्याच्या दोळ्यान तुवें कितें पडलें, ताका काडूंक पडलो, हॉस्पिटलां व्हरून पडलो. आमकां सोंपता जाय ते पडली क्रिस्तांवांक. आनी भोव करून व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक सोंपताय. व्हंकलेन न्हवऱ्यान निशेध मारूंक जायना. आय डोंट वॉन्ट दीस. म्हाका एक व्हंकल येवन सांगताली, फादर आमगे रोस ना म्हूण. आय सेड कॉंग्रेच्युलेशन. वॉट इज दॅट मिनींग? रोस म्हणटात तो नाल्लाचो इबाळ, तांतयांचो इबाळ, मागीर टोमाटांचो इबाळ. आनी आमकां सोंपता. Nobody questions. Everything is taken for granted. What is that custom? What did our forefathers want to teach us? Nobody wants to discuss. मागीर लोग्न जातात ती तांची तयारी आसा. 2 दीस कुर्स करतात, सॅटर्डे संडे कुर्स करतात आनी हांगा येतात.
Are they prepared? Spiritually prepared? तांचे मनी तयारी आसा खरेंच हो जिवीतभर जिवपाची यात्रा डिफिकल्ट आज चड डिफिकल्ट इंग्लंडाक आहात तांकां चड डिफिकल्ट आमी कितें दोबाजान काजाराक वता इंग्लंडाक वचत आतां वी आर टुडे ऑन 19th ओट्रा तरी केसीस पावल्यो बिशप्स हावजान ह्या वर्साक 2025 एनॉल्मेंटाक आनी तुमी एकली बायल आहा ती सांगताली म्हाका खुबश्यो लंडनचे केसीस काजार जावन लंडन वयता तांचे केसीस गो एक शिफ्ट करता बायल दुसरी शिफ्ट करता एकामेकाक मेळोनात दे आर टू एंटिटीज लिवींग सेपरेट मागीर डिशू मागीर झगडी मागीर डिवोर्स सेपरेशन बायल म्हणटा तूं म्हाका नाका वच तो मागीर घर सोडून जा आनी खंय रावता काम करूंक जाय आनी हें टेन्शन लोकणीक जिविताचें रोस केल्लो व्हडले काजार केल्ले व्हिडियो आनी फोटोग्राफी चोवपाक वेळ ना जाली केसांव कॉमेंट्स ही आमची काजारां आयज भावमणीनो आयज आमी जेजू काना गांवांत गेल्लो काजाराक गेल्लो ताका आमंत्रण आसलें ताची आवय आमंत्रणान पाट दिवन गेल्ली पयले वचपान काजाराचीच ओळख मेळटा वेडिंग इज अ सेलेब्रेशन रियली वी मस्ट सेलेब्रेट नो डाउट अबाउट इट when they take videos I never object केन्नाच कोणाक तापयलें ना हांवें 46 years as a priest I never scolded any photographer ते थोडे फावट हांगा वयता आसूं कर एकूच दीस तो तांचो करून दी पळोवंक वेळ मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागता केन्नाच चापयना अवताराची फोटो काडटात हांगा काडत आय टेल देम सायन मात वच काडा तुमकां जाय ते फोटो इट इज देअर डे आय डोंट वॉन्ट टू शाउट एट देम ती लेट येयली समजुया आय विल नेवर शाउट पयर कोणाचे काजाराक जाय ते पाद्री येयल्ले हांगा आनी ते काजार 3:30 आसले हांव देंवन येतालो ते फादराक पातपुराक म्हणटा अरे 3:30 काजार केन्ना कोमेस जातली हांवें म्हणलें तुवें सांगूंक जालें तेंका ओकोल न्हवरो येतच बरे भशेन बसतच आमी कोमेस करतले because people are conscious of the time today, especially as far as nuptial mass is concerned. भणी भावानो लोकणीक जिविताक तयारी करून celebration जाय होय let us celebrate but at the same time wedding calls for commitment one celebration other commitment for life मरोपर्यंत आनी जेजू लोगणांच्या बोसऱ्यांत हाजीर जावन पयले सुवातेर तांचे बरोबर न्हू ही वॉज सेलेब्रेटींग ही न्यू इट वॉज अ कमिटमेंट फॉर दीस कपल आनी तांगे सोरो ना जाता केन्ना केन्नाय सोरो पियेल्ले मनीस तांचे लागीं सांगलें अरे कित्याक सोरो पियेला फादर कितें सांगू जेजून पुरान सोरो केलो तुका खबर ना जाता जेजून पुरान सोरो केलो कित्याक केलो पिवंक केलो ना भाव म्हणून ना कोणूय जर तुमी अशें चिंतात कंप्लिटली रॉंग झिरो हे आन्सराक जेजून कित्याक सोरो केलो लोग्नाच्या वस्र्यान ताच्या आवयच्या उतराक मान दिलो पयले दुसरे सुवातेर जेजू तिका सांगता पयलोच म्हजो वेळ पावूंक ना आयकात मातशें म्हजो वेळ पावूंक ना म्हणटा जेजू मांयक तिका समजना तें वेळ खंयचो हो म्हजो वेळ पावूंक ना माय जंय हांव उदकांतलो सोरो सोऱ्यांत म्हजें रगत कोत्तलो आसलो आनी तुमचे पासत सोमेस्तांचे सोडवणी पासत
वारुयतलो आसलो हें रगत आनी देखून निमाणें रात जेवणार सोरो घेता आनी म्हणटा घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत थोड्या वेळान तुमचे पासत वारूंचें आसा खुर्सार काना गांवांत पयली मिलाग्र उदकाचो सोरो निमाणी मिलाग्र जेजूची कुर्सार सोरो आपल्या रोगतान बदलून हें रगत आमचे पासत वारुयतलो आसलो म्हजो वेळ आजून पावंक ना हो तो ताचो वेळ बापाक आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवन आपलो सासणीक मोग आमकां दाखोवन करूं सोरो पिवंक न्हय सोरो पियेता तांकां ना जेजून उदकाचो सोरो केलो आपली पयली कुणां बागेन जिवां बरे भाशेन घालता नॉट दी अदर्स ओन्ली जॉन मेन्शन्स दीस इज हीज फर्स्ट मिरेकल फर्स्ट सायन ऑन द एट द वेडिंग इन केना आनी देखून तो मांयक म्हणटा म्हजो वेळ पावंक ना म्हजो वेळ पावचो आसलो खुर्सार जंय हांव रोगतान बदलतलो आसलो सोरो बावडीनो हें तें जेजूचें जिवीत आनी हें जिवीत लोग्न जालेलें आनी जियोंक निबेल गरजेचें कितें आपल्याकूच मोडून दुसऱ्या पासत जियोवप आज लोग्नीक जिवितांत म्हजो हावेस कितें हांव जायते फावटी आदी पो करून विचारतालो बाबा बाय कित्याक लग्न जाता तूं कित्याक लग्न जाता आनी जायते फावटी ती घुस्पतात वॉट क्वेश्चन कित्याक आनी मागीर तांकां सांगता हांव पळय आमकां थोडीं सपनां आसात जिवितांत लग्न जावनूय आमकां सपनां आसूंक जाय वॉट डू आय वॉन्ट टू एचीव थ्रू मॅरेज लग्न जावन कितें हांव आपणावंक सोदतां देखून जायतीं आज बरी सर्विसेक आहात दे आर वेल ऑफ दे आर बाय देमसेल्फ दे डोंट वॉन्ट टू गेट मॅरीड काजार जावंक सरिना आपल्याक बरी सर्वीस आसा आपल्या लागीं पयशे आसात जायते फावटी म्हजे लागीं एक अपार्टमेंट आसा कित्याक काजार जावन वाय आय मस्ट गेट एन इंट्रुडर इंटू माय लायफ अशी चिंता बावडीनो लग्न जिवीत एक सॅक्रिफीस एक त्याग आपल्याकूच मरूंक दुसऱ्याक आनी देखून लग्नीक जिविताची यात्रा सुरू करतना ही तयारी गरजेची बायली न्हय आज बायली तयारी जायती एक वर्स आदी इफ यू कम एंड ओपन आवर डायरी 2026 काजारां तेजेमरान कितलीं आहा एक वर्स आहा तयारी सुरू जाली वायट न्हय बरें पूण आमची मना काळजाची तयारी जावंक जाय आमची तयारी जावंक एक अस्तरी म्हजीशी आयली आनी म्हाका सांगूंक लागली फादर माय सन एंड माय डॉटर इन लॉ दे वर इन लव फ्रॉम ओवर 7 years and they could live together only for 3 months. That was the end of their marriage. काणी न्हय आमची गांवची खबर 7-8 वर्सांचो मोग 3 म्हयन्यांचें लग्नीक जिवीत पुरो आयज ही काना गांवची खबर आमच्या जिवितांतली खबर आमचे घोराबेनी भाव भयणीनो आज सोरो ना वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वायन दे हॅव नो वायन सायबीण माय जेजूक सांगता पुता तांकां सोरो ना आमच्या घरांनी विस्की ब्रँडी आनी सगळें आसतलें पूण सोरो ना जिविताचो सोरो सोरो मोगाचो सोरो समजिकायेचो सोरो बोगसण्याचो सोरो बरेपणाचो सोरो कुशालकायेचो ना आमचे गांवांत
हेर सगळे आहा. एक एक लागीं जायते फावटी 2-3 मोबायल आहात, लॅपटॉप आहात, सगळे आहा. We have all luxuries of life which are not important. Still, we run short of wine of love. Love म्हणजे जेजून आमचो मोग केलो. एकूच आज्ञा जेजूची, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो केला. आनी भोव करून काजरी जिवितान हांवें तुमचो मोग केला, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. मरो कित्याक? मरो कित्याक? आनी हें गरजेचें भाव भयणी. That's why as we pray today, let us pray that we may have a home full of wine. What type of wine? सोरो पिवन बेबदे जाता तोहलो न्हय. वायन जो जेजू आमकां दिता आपल्या भोव करून ह्या साक्रामेंता विशीं. कृपा देवाची आमच्या कुटुंबांनी व्हांवून, आमच्या कुटुंबांनी एकामेका सगळें सोंसणीकाय आसूं, काल्तिकाय आसूं, बोगसणें आसूं, जेजूची खुशालकाय आसूं. वी लीव फॉर गॉड. आनी निमणें भाव भयणीनो, आमी कुटुंबान जेत आसतना जाणा जावन की आमी सगळीं बोरवंशाची मनशां. काजार बोरवंशाचो साक्रामेंट. काजार बोरवंशाचो साक्रामेंट. आमी म्हणटा सायबा आमचें जिवीत बरें जाल्यार. पण एक फादर सांगतालो म्हाका, इगोर्जेन तांणी मुदी घालतच गांठ मारतात. आमचो बाब एंटनी धांवता गांठ मारून. आनी ही गांठ आयकली म्हणटच तो म्हणटालो, कोण शेजाऱ्याक आहलो तो म्हणटालो खंय, अरे इगोर्जेची गांठ वाजली, कोण तरी गोडाक पडलो, कोण तरी गोडाक पडलो म्हणटालो खंय. काजारी जिवी खरेंच गोडाक पडो म्हणजे आपणाकच मरून दुसऱ्या खातीर जियोप. आनी हें जायना तेन्ना काजारी जिवीत जिवंक जायना. तेन्ना आमच्या घरांत सोरो ना. आमी माय मारीक आनी जेजूक उलो मारूंक जाय. पुता तांकां सोरो ना. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोत मानता देवा, सोत जाय बापा, Solda, sopro brilhar, droga do tchau, drag do slag, Rican Julian Melvin Civil Vetolo, सतवंत पवित्र आत्म्या कॅथोलिक Covid Civic, Bautan Saik, Pathogen Boxing, परिचय शाळा सस्ताचें आले. भयणी भावनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक उबारल्या आनी आमकां एकल्याक आपले खेरीत आशिर्वादान भोव करून आमच्या घरांत आसलेल्या आवय बापायन घोवा बायलेक खरी खुशालकाय आनी खरी शांती फाव कर म्हूण मागुया. फ्रांसीस आमच्या बागोन बापा बिस्पांनी आनी पोवीस सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेंतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान निर्शेल्यांक संवसाराक नवी दिशा दिवंक तांकां पोवीस आत्म्याची देणी मागुया. Doyar Baba, amche mogle agutte Baba. देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी उदरगतीच्या नांवान आनी पयशांक लागून दोतोरेचेर आनी पर्यावरणाचेर अत्याचार करचे सोडून सृश्टी सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा आनी जाणवाय मागुया. Doyar Baba, amche mogle
आमच्या खासगी आणि कुटुंबीक जिवितांत पिडेशिडेच्या आणि कठीण परिस्थितीच्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण परवशान जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, आमचे मागणी ऐकून घे बाबा. ह्या उत्सवीक वर्सा खास तरेन आमचे फिरगोजेन अर्थीक दुर्बळकायेक लागून जेवण खाण वो आसरो नासतना जियेतात तांचे सोवे क्रिस्ताचो हुस्को दाखोवन तांकां आदार दिवन हे उत्सवीक वरोस तांकांय उगडासाचे आनी संतोशाचे जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Doyar Baba, Doyar Baba, आमचे मागणी ऐकून घे बाबा. मोगाळ बाप्पा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्या. जायते आमच्या कुटुंबांनी आज सोरो ना, सोरो सोंसणीकायेचो, सोरो मोगाचो, सोरो बरेपणाचो, सोरो खालतिकायेचो, सोरो साद्या जिविताचो आमच्या गोराबेनी उणें जालें. आनी हेका लागून जायते गैरसमज, जायते गोराबे तुटून मोडून पडले. बाप्पा, तुज्या पुता उदेशी तुवें आमकां दिल्ली मोगाची आज्ञा आमी दिसा दिसपटे जिवितांत सांबाळून आनी आमचे गोराबे जेजून बुन्यादीर बांदलेले आसूं माय मारीन त्या राखूंक आनी सांबाळून आनी आमच्या जिवितांत लोग्नीक जिवितांत कुटुंबीक जिवितांत सोरो उणें जाता तेन्ना तिणें आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी. तेच माय मारेच्या गोपांत सगळे आमचे ताळगांवचे कुटुंब फामिली घालून म्हणुया. नोमान उमरे कृप्यान बोलले सर्वेश पौर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यून ती मरे देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. बसूं. भेटोवनय आमी गायन गावुया. तुझ देण्याक फावो जालो. सी पोस्टीस पान 43 C35 पेज 43.
भयणी भावंडोई आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हात आपले बलिदान आपल्या मरण तारी वयमी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस करून मानून घेऊ. सर्वेश्वरा, जितले फावटी आमी हें बलिदान तुका भेटी जावं तितले फावटी आमचे सगळीचो वावर तूं चलयताय. देखून आमचेर सगळ्या आमच्या फॅमिलींचेर तुजो आशिर्वाद जाय आनी तुज्या मोगान आमी जिवंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमयार तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वराक फाळो घालतात. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वाचुया. देवाचे आमी करून खावा. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्रींचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो काय दोनीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरितावन जोडून घेतलो. पुरसाचें मरण सोंसून शास्त्रांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शास्त्रांचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सौदार बरां सांगली तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी एका स्थळान उच्चारता. पवित्र 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 गोलवाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गारी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी एका ताका जय. मुसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंजेनी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसून गोंयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग गेलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पोवची. तेसपयलीं जेवण घेतलो आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. म्हणजे रोगताची कावस नवे आनी शास्त्रीक कोरोराचें रगत. पातकुंचे मोक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारो केलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो ग्रूप फोर घेतल्या. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी भक्तीचो उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कावस तुका सुवात दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराचे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापसाहेब, फिलीप आमचे बिशसाहेब, सिमे आमचे आदारी बिश्पान सगळी आत्मीक वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान घाल. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणूची काको कर. तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्यान समजता तुजे पोरजोडीत मुखामोल पळयत भाव कर. आम्हा समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तुजो पोती भाग्यन जुजे भाग्यन दोंडूक आमचो आस्कारी भाग्यन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर शास्त्रांच्या सुखान आमकां वांटली. तांचे विमान गावंक आमकां फावतो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जिवितान पवित्रात्म्याच्या एकपणांचो पदवीदार बाप्पा सबंदन आनी वैभव तुका शास्त्रींच्या सस्नान जेजूची केलेले मागणी म्हणून बापाक तुला मारुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सुवाईट प्रियांक
दया करून या जिवितांत तुझे संस्कार करून स्वर्गीच्या सुखाकने आमच्या सगुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोबर सांगत करता तर आमकां तुजी उदार कृती स्वरूपात कंदी सुटय आनी सर्वा करता ती वाटाई तुम्ही आज जेजू क्रिस्ता तुझे जोडटा मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकेंचे न्हय म्हणजे पवित्रच्या बावटोचो दिश्ट घाल तुजे विशे प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतारा जोड चलयता सासणेच्या सस्तांक तुजी शांती सदां काळ तुमची सगळी आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटू देवाचे शिवे लग्ना वस्रांत आजीर आसलेलो जेजू ताणें उदकाचो सोरो केलो आनी हो सोरो आपले रोगतान बदल्लो देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली ताच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेतिली आनी सुभागी आम्ही सगळी एक जेजूक आमच्या कडल्यान शिवताना गायन गावया दी 2 पान 47 दी 2 पेज 47 Jesus, ove avie, avis ovie, ogni amor mia vie, avis ovie, Papa mudara vie, avis ovie.
Soglam ubre Jezucie, Ami soglie, Ami soglie, Ami soglie. Somes nami baboiri, Ami soglie. प्रार्थना। देवा आमचे बाप्पा, तुवें आमकां तुज्या पुताच्या जेवणांत आज पोसलें, तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्यात। आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। मातशें बसया। फाटल्या आयताराक आमचें दोन दान जाल्लें 1,05,000 रुपया, 1,05,000। हे दुडू आमी बागेवन जुजेवाजाच्या भोगतीच्या वावरा खातीर पाठयल्या। बुधवारा दिसाक 8,700 पेपे सिक्युर सायडमॅनच्या बॉक्सांत मेळल्यात 2,500। SSVP वांगड्यांनी कलेक्शन केलें। गेल्या त्या आयताराक इगोर्जेच्या दारा भायर तुमचें दान जालें 33,365, 33,365। देव बरें करूं। नातालांच्या सोमयार आमी माटो घातिल्लो सावंड लायट कांदिया इलेक्ट्रॉनिक्सांका आमी फारीक केल्यात 3,15,000। जेवणाक फॅमिली डे जेवणाक बँडाक तशेंच एअर डेकोरेशनाक आमी फारीक केल्यात 1,35,000। तियात्राक फारीक केल्यात 50,000। आनी ते भायर भायले यादनीक हाडलेले आनी दानां हाडलेली आमी
तांकां फारीक केल्या 35,000. कसलो ना कसलो आमकां आदार दितल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भाग्यून जुजेबाजाचे पोरबे दिसाक आमी आमच्या हॉलाचो वावर फुडें व्हरूंक एक एग्रीमेंट सायन केला. तो वावर जावं तो AC घालपाचो, जावं तो सावंड एकॉस्टिक्स बरे भाशेन घालून, तशेंच फॉल्स सिलींग घालून फ्युचर फॉर्च्युन्स हांकां आमी हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. 2-3 कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्ले, टेंडर आशिल्ले, तांतले एकल्याक हो वावर आमी संपयला आनी हो वावर ते करतले म्हूण आमी रावता. तुमचोय तेंको हे वावराक आमी मागता. हो वावर संपूंक जाय. एक हॉल बूक करून घेता ते पयलें विचारतात AC आहा, विचारतात सावंड बरो आसा. हे वावर हो वावर आमी हातान घेतला आनी तो भाग्यून मिंगेलीच्या आशिर्वादान शेवटाक पावतलो. आमची फिरगोजकारां श्रीलंकेक आसात. 117 ह्या वर्साक आमची गोंयची भाव भयणां भाग्यून जुजेबाजाची पोरबीक गेल्यात. तांतली आमचेच फिरगोजींतलीं 50-7 आहात. तांतलीं जायतीं जाणां आमची सिनियर सिटीजन्स. पयलेच फावट गोंयचे भायर थोडीं पयलेच फावट आवियांचेर बसल्यात आनी कुशालकाय आमकां तांचे पासून जायत्यांनी टोकोस घेतला. तांचे पासपोर्ट्स करपाक, तांकां तयार करपाक, पासपोर्ट ऑफिसांत वचपाक, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास आनी आमची शेबासकी. पयलेच फावट जायतीं आमची भाव भयणां गोंयचे आनी इंडियेचे भायर पावल्यात आनी खूब कुशाल, तीं कुशाल आसात आनीक बरे भाशेन तांची यात्रा करून परत गोंयांत पावतली म्हूण आमी आस बाळगिता. तुमची जायतीं फामिलींतलीं आसात. तुमी तांकां तेंको दिला, तुमी तांकां उत्तेजन दिलां, एनकारेज केल्या. तुमकांय देव बरें करूं. फाल्यां 20 तारीख, फाल्यां भाग्यून सेबस्तियानाची परब. आमी इगोर्जेन आयतारा दीस, फुडल्या आयताराक भाग्यून सेबस्तियानाची परब पाड्डेल्या सांजे 5:30 वरांचेर मीस आनी मिसा उपरांत वर्सावडीचें पुरसांव. कोंफराद आसात आनी सगल्यांनी ह्या सान सेबस्तियानाच्या पुरसांवांत वांटो घेवचो. सान सेबस्तियान पिडे शिडेक सांपडलेल्यांक सांबाळटा. आमचे वेली पिडा सगळे तरेची पयस कर म्हूण मागुया. फाल्यां आमच्या बीश साहेबाचो वाडदीस, बर्थडे, ताचे पासून आमी मागुया. सांजे 5:15 तेर्स उपरांत प्रेज आनी वर्शीप मागण्यांचो जमो. ब्रेस्तारा दिसाक ओल्ड गोवा सगळे गोंयच्या पाद्रींक जमात आसा. जुबली इयर उत्सवीक वर्सा विशीं भासाभास करून सकाळीं 10 वरांचेर ही जमात सुरू जातली. ओल्ड गोवा शुक्रारा दिसाक आनी दर शुक्राराक सांजे 6:00 मीस आसता. ते उपरांत परम संस्काराक मागणी आनी कुमसारां. फुडल्या आयताराक पवित्र पुस्तकाचो दीस, बायबल अपोस्टोलेट वा बिब्लिकल अपोस्टोलेट. हे उत्सवीक वर्सान देवाच्या उतराचो मोग आमच्या कुटुंबान घालुया. फुडल्या आयताराक आमचे इगोर्जेन आमचे विमेन ऑफ होप घडोवन हाडटात विधवांचो दीस. येता त्या आयताराक सांब पावला ह्या रोमा शारांतली भाग्योंतीचो उगडास हो परब. ती एक विधवा जावन आसली आनीक ती जावन आसा विधवांची आस्कारीण. सगल्यो गोंयच्यो वाठारांतल्यो पॅरिशींतल्यो विधवा विडोज आमच्या गांवांत येतात. सकाळीं 11 वरांचेर तांकां खास मीस आसतले. ते उपरांत जेवण आनी एक ल्हानशी कार्यावळ. मागुया हो दीस तांचे खातीर भेटयला. हो दीस बरो जावं. पेडणे टावन काणकोणपुऱ्यान त्या गांवच्यो अस्तुऱ्यो आमच्या गांवांत येतात. तांचें जिवीत देवान सांबाळूंक राखूंक आमी
खेरीत भाशेन मागता. जुबिली कॅलेंडर्स घेवंक तुमकां उलो मारता. हे पाप साहेबाच्या जुबिली इयराचो उगडास फकत 50 रुपया ऑफिसांत विक्रेक आसा. 2 तारखेर लूर्ड साहेबांचे पुर्बेक नोवेना सुरू जातात ऑर्शेल कपेलांत. 2 दिसाक 5:30 तेर्स उपरांत मीस. 11वेर लूर्ड साहेबांची परब. ते दिसाक आमी सगळीं पुरसांव काडून ऑर्शेल जंक्शनांत तावन कपेलाशी वेतल्या. पुर्बेचे मीस फेस्ताचे मीस कपेलांत सांजे 5 वाजता आनी मागीर रातीक कोंकणी तियात्र आसतलो माटवां. तुमी सगल्यांनी ह्या फेस्तांत तशेंच तियात्रांत वांटो घेवंक तुमकां आमंत्रण आसा. आमचे सिनियर्स घडोवन हाडटात व्हॅलेंटायन नायट 14 फेब्रुवारीचे लिटल फिल्ड ओपन एअर हॉलांत. तुमी सगल्यांनी येवंक आमी उलो मारता. आमचे सिनियर्स जायतो वावर कोत्तात आमचे विरगोजीन. भोव करून 60 वर्सां आनी अदीक जाल्यात तांकां वांटो घेवया. तिकेटी काडूंक आमी उलो मारता. ह्या आयताराक तशेंच 2 तारखेर तिकेटी आसतल्यो विक्रेक घेवचें. सावंड ऑफ म्युजीक बँड हाजीर आसतले. तुमी सगळीं येतलीं आनी तांकां तुमची मजत करतली म्हूण रावता. तशेंच ती एक सोविनीर छापतली त्या दिसाक. ताकाय तुमची मजत तुमी करूंक आमी उलो मारता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करून 6:30 आमाराल वाडो. 8 SSVP कॅटिकिस्ट 9:15 विमेन ऑफ होप 11 कॉन्फ्रारिया 5:30 बागेवन सेबास्टियानची परब. आवर लेडी ऑफ रोजरी ग्रीन रोजरी कोडीत कोत्ता. एडमिशन फॉर्म्स आसतलीं फुडल्या वर्साचे शिकपा खातीर नर्सरी टू स्टँडर्ड 8 नर्सरी टील स्टँडर्ड 8 जानेवारीचे 25 पर्यंत. लास्ट डे टू कलेक्ट फॉर्म्स जानेवारी 25 बिटवीन 9 to 11. 9 ते 11 पर्यंत ऑफिसांत येवन हीं फॉर्मां ओडचीं म्हूण हेडमिस्ट्रेस उलो मारता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. लग्नीक जिवितांत आनी तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत सोरवणें जाता तेन्ना उदक सोऱ्यान बदललो जेजू तुमचे बरोबर आसूं वचून यात. ताचेच नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. ही थीम बापा तुका आर्गा दिता 5 7 आनी 7 E3 पेज 77.